नमस्कार. लोकसभा वेंचणुकेच्या अनुषंगान वेगवेगळे विशय चर्चेक येतात आणि हे सगळे विशय जे चर्चेक येतात ते लोकसभा वेंचणुकेचेर डायरेक्ट इम्पॅक्ट डायरेक्ट परिणाम करतले काय कितें अशे तरेची चर्चा राजकीय निरीक्षक करतात आणि होच विशय घेवन आज आमी आमचो सडेतोड नायक कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरतात. आमचे मदीं दोन मानेस्त आसात. आमचे मदीं आसात किरण बाब कांदोळकार जे आदले आमदार आणि सध्या एक बरे एक्टीव असे कार्यकर्ते असे आमी मानतात. आमचे मदीं हा गुरुदास बाब सावळ, एक पत्रकार लेखक आणि एक बरो कार्यकर्तो. सगळ्यात पयलीं हांव किरण बाब तुजे कडेन येता. भंडारी समाज रागार कित्याक जालो असो आमच्या चर्चेचो विशय आसा. हरवळे देवस्थानांतल्यान हो विशय सुरू जाला पूण तो थंय सोंपना. तो विशय हाजे पयलीं चलतालो आनी तो विशय म्हळ्यार कितें भंडारी समाज जर गोंयांत जर प्रामुख्यान एक व्हडलो समाज बहुजन समाजांतलो जर मोठी शक्ती अशी जर मानतात तो वेंचणुकेचेर प्रभाव कित्याक घालना. भंडारी समाजाचे मुख्यमंत्री वो सतत कित्याक गोंयाक मेळना. राजकीय पक्ष जेन्ना नेतृत्वाचो विचार करतात तेन्ना नेतृत्व म्हत्वाचें नेतृत्व भंडारी समाजांतल्या मनशाक कित्याक मेळना. भंडारी समाजांतलो एक अखिल गोंय व्यापी असो स्ट्रॉंग लिडर भंडारी समाजांतल्यान कित्याक तयार जायना हो आमच्या चर्चेचो विशय आसा. त्या अनुषंगान हांवें येता तें अशें हरवळे देवस्थान भंडारी समाजा कडेन आसा. भंडारी समाजाचें प्रभुत्व आसा. आतां सावळ बाबान म्हाका एक पोर्तुगीज बायलॉसय दाखयलें तातूंत भितर भंडारी समाजाचें प्राबल्य आसा. अशें आसतनाय भंडारी समाजाक पेल्यान उडोवपाचो प्रयत्न थंय भंडारी समाजाचेर अन्याय जाला काय कितें अशें तुमकां दिसता? खरें म्हणचे जाल्यार तुमी जो विशय म्हटला की भंडारी समाज हरवळ्या म्हणजे आयकोंक म्हणजे काल हांवूय थंय प्रत्यक्षान आसलो. फाटले शिवरात्री दिसाय थंय अशें कांय विघ्न हाडले कांय लोकांनी आनी आतां कालूय आसलो आनी प्रत्यक्षान हांवें प्रत्यक्षान पळयल्या कारणान अशें दिसता की भंडारी समाज मदीं तरी आमचे खंय तरी मातशी एक फूट आसली वो दोन ग्रूप आसले आनी अश्यो कांय गोश्टी घडत आसल्यो. म्हणजे म्हाका अशें म्हणपाचें आहा की कांय लोक कांय व्यक्ती जे आहा, हांव कोण आनी पॉलिटिशियन आनी अशें म्हणना पूण कांय व्यक्ती ज्यो आहा ह्यो भंडारी समाजाक एक येयल्लो केन्नाच पळोवंक सोदिना. आनी आयच्या टायमार भंडारी समाज हो सुशेगाद चालू आसलो, सुशेगाद चलतालो जाल्यार परतून तेंचे खंय तरी वाटेक वचप, तांकां खंय तरी फाटीं ओडप हे हरवळच्या मुद्द्या वयरसून घडटा. काल हांव प्रत्यक्षान थंय आसलो. जे उत्सव आहा भंडारी समाजाचे आमी आदार दैवत्य म्हणटा हे 1905 जी घटना बरयल्ली आहा तेज्या पुर्तुगेज टायमा वरसून आमचे कडेन आहा. तें आमच्या पुर्वजांनी हें आमकां दिवन गेल्लें आनी तेजो सांबाळ करप आमचो. बाकीचे जे अधिकार कितें आसतले देवाचे धार्मीक अधिकार हे बाकीच्या समाजाकूय थंय आहा, हे कोणूच न्हयकारिना. पूण कांय व्यक्तींक कांय जाणांक जो आमच्या काल पालखी उत्सव आसलो, पालखेक हो आमीच खान मारचो, भंडाऱ्यांनीच खान मारचो. तो मागीर कोणूय आसूं, कमिटी आसूं वो नॉन गव्हर्मेंट भंडारी आसपाक जाय असो थंय विशय आहा. पूण थंय नॉन भंडारी थोडे येयले घुसले. आमी पळयता की बायलां सकट आनी थोडे पियोनूय अशे येयल्ले कित्याक हांवें प्रत्यक्षान पळयल्या. आनी असो एक पालखेचेर हात घालपाचो प्रयत्न केलो. शेकारे मारले तेंच्यांनी पालखेचेर आनी लोकांचेर शेकारे मारले, कदेली उखलून मारल्यो. बायलां थंय दाणे घेवन येयले आनी हे सगळे पुलीस पळयता आनी पुलीस आमच्या लोकांक आडयता आनी तांकां कांयच करिना. ते कारण ते एक विशिश्ट त्या मतदारसंघातले लोक आहा, तेंचो गॉडफादर कोण तरी आहा आनी पुलिशेचो मुखेली कोण आहा सद्या होम मिनिस्टर कोण आहा तर थंयचो आमदार. मागीर हेचे वरसून खंय तरी मागीर आमकांय दिसपा आमी काल जे आमी गेल्ले थंयसर आनी खास करून आमचो गोंय राज्याचो जो मंत्री आहा तेंच्या कॅबिनेटांतलो मंत्री आहा बाब श्री रवी नायक वो थंय फुड्यान आहा. वो फुड्यान आसतना पुलीस कशेंच तांकां सांबाळपाक थंय पुलीस येयल्या आनी आमच्या लोकांक पयस करता. खंय तरी म्हाका दिसता हें सगळें घडटा आसतना दिसता की ह्या देवळाच्या अनुषंगान राजकीय प्रभुत्व निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता. राजकीय प्रभुत्व निर्माण करपाचो प्रयत्न हरशीं भंडाऱ्यांनी करपाक जाय खरें म्हणचे जाल्यार. पूण हांगासर भलतेंच जाला. हांगा देवळाची कितें जाला ह्या 4-5 वर्सांक आमी थंय एक एडॉक कमिटी आहा हायकोर्टाच्या निर्णया प्रमाणे कांय गोश्टी आहा ह्यो आमी सॉल्व करतले भंडारी समाज मेळोन. पूण एडॉक कमिटी आहा तेंच्यांनी ह्या 4-5 वर्सांक थंय बरो पयसोय जमा केल्लो आहा. उणे उणे तेंचे कडेन 4 कोटी सुमार हें आहा फंड आहा जो बरे तरेन सद्या बरें चल्लेलें आहा देवूळ. जर कोणाची तरी नदर गेले आसतली तेचेर नाजाल्यार कोणाक तरी थंय मान सन्मान पयलो जाय आसतलो जो ताका मेळना. हांव हातूंत भितर दोन गजाली आसतात. जेन्ना देवळां ताब्यांत घेवपाचो प्रयत्न जाता न्ही तेन्ना देवळाचेर कंट्रोल करून आपल्याला एक सामाजीक प्रभुत्व निर्माण करपाचो प्रयत्न आसता. एक दुसरें प्रयत्न सरळ आसता आपल्यालो एक राजकीय
नेतृत्व तयार जावचें आनी ताका लागून देवळाचें फाटबळ मेळचें. ना देवळाचे हितून देवळाचें फाटबळ मेळचें ना, हितून वयल्यान तें नेगेटीव जातलें अशें पळोवंक गेलें जाल्यार. कित्याक भंडारी काल आमी जे पळयले पळय थंयसरसून एक मॅसेज घेवन गेलो. गोंयभरचे भंडारी लोक थंयसर आसले, उणे उणे हजारभर लोक आसले थंयसर. संख्या म्हजे दृश्टीन ती कमीच आहा, पूण तरी आसतना जर आमची संख्ये प्रमाणे पळयलें जाल्यार तूं प्रत्येक म्हणटा की एक मॅसेज कालच्या हरवळ्यान घेवन गेलो. हांव तुजे कडेन न्ही एक राजकीय निरीक्षक म्हणून पळयता. फाटलीं 35 वर्सां तूं जर्नलिजमान आसा आनी त्या अनुशंगान तूं सामाजीक कार्या कडेनय जे कितें राजकीय सामाजीक धार्मीक जे जें कितें चल्लां तेका तूं एक बारीक नजर दवरून आसता. म्हाका एक सांग, हरवळे प्रकरणांतल्यान एक राजकीय मॅसेज गेला? न्ही, हरवळे प्रकरण काल किंवा हेजेर घडलां पळय शिवरात्रे दिसा तें म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन तें घडयलां ती चुकी वेळ तेन्ना हें केला. करपाक कांय अधिकार ना, कारण की हाजे पयलीं एन शिवदासान अशें एक आंदोलन केल्लें सगळीं देवळां खुल्ली करची म्हण लोकां खातीर. तशेंच तेजे स्थानीक लोक आहा पळय तांची तशी मागणी आसा जाय तशें करूं येता. परंतु हें जें आमचें देवस्थान आहा हरवळ्याचें श्रीदत्तचें देवस्थान, हें हाची जी ऑफिशियल हें आसा घटना आसा ती 1926 रजिस्टर जाल्ली आहा. आनी तातूंत कशें म्हटलां की दीस टेपल बिलॉंग, पोर्चुगीजांचें आहा तें, बिलॉंग्स टू भंडारी नायक समाज ऑफ ब्रिटीश इंडिया आनी पोर्चुगीज इंडिया. फस्ट म्हटलें केन्ना आतां हें जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं भंडारी नायक भंडारी समाज. मागीर आतां ती लोक खंयचे आयले आनी ह्या लोकांक कोणी सपोर्ट, म्हाका दिसता आतां काल तेंच्या अध्यक्षान सेक्रेटरीन आरोप केला की हेचे फाटल्यान कोण पॉलिटिकल लिडर्स आहा म्हणून. म्हाका दिसता की लोकसभा निवडणूक तोंडार आसतना आनी श्रीपाद नायक हो उमेदवार आसतना अशें जर कितें तांणी कोणी केलें आसत आचरटपणां करप अशें म्हणटा. हय जाल्यार ती म्हाका सावळ बाब तुजे कडल्यान म्हजो प्रश्नाक तूं डायरेक्ट उत्तर दिवना. म्हजो प्रश्न जाय असो ताण किरण बन म्हणलें अशें की हातूंतल्यान एक राजकीय मॅसेज गोंयान भितर वतलो. हातूंत तुका तथ्य दिसता? फाटली विधानसभा निवडणूक जाली पळय तेन्नाच भंडारी समाजाचे फक्त 1, 2, 3, 4 आमदार निवडून आयल्या. एक एमजीचो, एक आरजीचो आनी 2 BJPचे. बरोबर. आनी बाकीचे खंयचे मागीर येवंकूच जाय, आमचें कांय म्हणणें ना. पूण आमी इतले लोक आसून सुद्दां आमचे आमदार निवडून आयले ना म्हणजे लोक एक प्रकारची जागृती भंडारी समाज जाल्ली आहा. जाल्लें आसा काय जावं ना? जाल्या ताचे नंतर जालें निवडणुकी नंतर जेन्ना आमी पळयलें अरे आमचे 4 जाण, हे 10 जाण, ते 5 जाण, 7 अशें आयला पळय. बरोबर. आनी ते खातीर पॉलिटिकली सगळी आमची चर्चा चालू आहा. जरी भंडारी समाजान 3-4 गट आसले, बरोबर, गट आसले कितें पळय आतां अनिल बाबाचो एक गट आहा, उपेंद्र बाबाचो दुसरो गट आहा, अशोक नायकाचो तिसरो आनी एक चवथो गट वेगळो आहा तो आनी मडगांवच्यान चल्ला ते. परंतु जेन्ना समाजाचो किंवा हाजो प्रस्न येता पळय देवस्थानचो तेन्ना हे सगळे लोक एकठांय येता आनी पयर आयल्ले कितें जालें पालखी उत्सव आसलो तो. सो आतां तो म्हणटा भंडारी समाजाचें अस्तित्व हो प्रश्न आसता आनी देवळांतल्यान एक मॅसेज वता की बाबा हें देवूळ भंडारी समाजाचें. आतां कितें आसा, देवूळ भंडाराची समाज म्हणटकीर सगळो भंडारी समाज एकठांय येवंक शकता. पूण जेन्ना राजकारणाचो विशय येता न्ही तेन्ना सगळो नेतृत्व वेगळे वेगळे विखुरिल्लें आसता. तुमचें नेतृत्व काँग्रेसीनय आसा, तुमचें नेतृत्व BJPन तर मोठ्या प्रमाणाचेर आसा आनी आम आदमी पार्टीनय आसा. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्सी तातूंत भितर आमदार तांचो. सो अशे परिस्थितीन तुका दिसना की देवूळ एकठांय येवप वेगळें आनी राजकारणान एकठांय येवप वेगळें? पळय राजकारणान एकठांय येवप अशें हांव म्हणना. पार्टी वेगळ्यो वेगळ्यो आसतल्यो, प्रत्येक आपापले पार्टेक काम करतलो हें सगळें आहा. पूण आतां जशें सावळ बाबान म्हटलें की 22च्या इलेक्शनाच्या उपरांत आनी कालच्या इन्सिडंटा उपरांत आनी म्हणजे हितून भर पडली की एक विचार करपा सारकिल्लें जालें की कित्याक जिखना. आतां तूं आयज तांच्यांनी हें म्हटलें 17ची विधानसभा जर आमी घेत जाल्यार तितून भारतीय जनता पार्टीन एकुलतो एक भंडारी हो जिखलोलो तो म्हणटा मिलिंद नायक, बाकी सगळे त्या टायमार गेल्ले. विष्णू वाघा सकट म्हणजे विष्णू वाघ म्हणटा सीख आसलो, सो तेजे सकट सगळे आमी ना जाले तितून 5-6 जाण जे BJPन आसले. हेजे कारणां सोदपाची खरी म्हणशी गरज आहा. ना पूण हांव तुका हो प्रश्न विचारता प्रामुख्यान कारण तूं राजकारणा कडेन बारीकसाणेन पळयता, तूं एक्टीव तातूंत काम करता आनी आमी तुजे कडेन पळयतात की तूं एक एग्रेसीव भंडारी समाजांतलो फुडारी. कारण कितें आसूं शकता? ना कारण येत न्हू, वेगळ्यो वेगळ्यो पार्ट्यो आसता. पूण आतां एक हितूनसून एक चर्चा चालू आहा की फाल्यां खंयचेय पार्टेक भंडारी समाज आसलो की ताका आमी प्रामुख्यान सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करचो अशें म्हणून सद्या समाजा भितर एक चर्चा चालू आहा. आनी म्हाका दिसता आयज ना फाल्यां ही फळाक येतली. आनी खंयच्याय समाजान पळय हांव भंडारीच म्हणना, फाटीं एक राजेश फळदेसायन एक बरो स्टेटमेंट केलो की आमी
7चे 14 मराठा समाजाचे कडे, तर बरी गोष्ट बरी आपल्या समाजात कडचे तशें आमी सुद्धा पॉलिटिकली आसून एक आमच्या समाजा पासत काम करतना व समाजाचे विचार मांडटना आमकांय कोणी दोश दिवचो न्हू, कित्याक आमी भंडारी समाजा म्हणटून आमी म्हणटाले आमचे खूब आसचे, बरोबर, आमचे इतले आमदार निवडून येवचे, तशें प्रत्येकान आपापल्या समाजा पासत करचे. आनी हे सद्या चर्चा ही चालू आहा, पूण हे चर्चे वांगडा काल जे इन्सिडेंट घडला पळय तितून आनी बरें पडलें. ते मातशें गरम जालें. गरम जालें. सावळबाब, म्हाका तुवें म्हणलें 2017 नंतर एक इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्मपरीक्षण सुरू जालां की भंडारी समाज येदो व्हडलो प्राबल्य आसा, कितलेशा मतदारसंघांत तांचो पूर्णता होल्ड आसा, अशें आसतना मतां कित्याक फुटप. सो अशे तरेचो एक भंडारी समाजान स्वता अशे तरेची चर्चा जाता. तूं म्हणटा तशें काय हे 4 ग्रूप वेगवेगळे आहात आनी ते संदी साधूपण करतात आनी ताका लागून प्रश्न समाजीक प्रश्न मुखार येना. हांगा संदी बरोबर कांय प्रस्न ना. ताला कितें आमची लोकसंख्या खूब आसा आनी लिडरूय खूब आहा आमचे कडेन. रवी नायक आमचो एक मेन लिडर आहा, मागीर सुभाष शिरोडकर आहा आनी बाकी श्रीपाद नायक आहा. श्रीपाद नायक फाटली 25 वर्सां दिल्ली आसल्या कारणान लोकल प्रश्नाचो व्हडलो भाग घेना. आत्तां कितें जालां, ह्या निवडणुके वेळारच हो प्रस्न निर्माण जाल्ल्या कारणान आनी श्रीपाद नायक जर ह्या प्रस्नाचे देवस्थानच्या बाजून रावना, महाराजांच्या बाजून रावना जाल्यार इट मे हार्म हिम. म्हाका स्पश्ट दिसता, म्हाका तेकाय सांगपाचें आहा श्रीपाद नायकाक जाल्यार शक्य जाल्यार की तुवें आतां मर्तजी करपाक जाय. कारण हरवळे देवस्थान म्हणटा पळय ते सगळ्यांचें. थंय तो येता, हांवें ताका पळयलें तबला वाजयता, तो पेटी वाजयता, भजन करता मंथली. आनी काल हरशी कितें येता पालखी आसता पळय 200-300 लोक असतात, पण काल जे 1000-1500 लोक जाले पळय ताका काळ वेळ नाका. आनी अशें हांवें पळयलें आमचो 2-4-5 ग्रूप आहात वेगळ्या तालुक्याचे. प्रत्येक तालुक्यान आपल्या मिटिंगो घेवन बशी घेवन लोक काल थंय आयिल्ले. म्हाका सवाल तुवें आतां म्हणलें की श्रीपाद नायकान हरवळे प्रश्नाचेर भुमिका घेवपाक जाय. सामकी. आतां भुमिका घेवप म्हळ्यार कितें? न्ही प्रस्न असा की ते देवस्थान भंडारी समाजाचें आनी कांय दुमत ना. आनी फाटली जवळ जवळ 100 म्हणजे 98 वर्सां जालीं आतां, त्या प्रमाणे चलता तें. आनी अकस्मात कालच्या शिवरात्री हो विशय कित्याक आयलो, कोण तरी स्थानीक लोक कोण तरी फुडें आयले आनी आमकां पयलो मान आसा हें आसा ते कांय ना न्ही. जेन्ना घटना आतां बरोवंक ना ती 100 वर्सां पयलींची घटना. आनी हांव म्हणटा भुमिका घेवप म्हळ्यार कितें, म्हणजे श्रीपाद नायकान भुमिका घेवप म्हळ्यार कितें, सरकार आतां हातूंत भितर इशू कितें जाला, आतां इशू थंय पोलीस आयले आनी पोलिसांनी भंडारी समाजाक थंय फुडाकार घेवपाक मान्यता दिवपाचें आसतना स्थानीक लोकांक घेवन मुखार आयले, तांकां फादर शेवटापाक मान्यता दिली. हें जें पळय कितें घडलें, देवस्थानचे पळय सेक्रेटरी आसात आनी अध्यक्ष आहात, त्यांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी ताणें उघडपणान आरोप केला कोण हे फाटल्यान आहा तो. पण म्हाका दिसता की गोंयचो CM जर फाटल्यान आसूंक शकना ह्या प्रकरणात. कित्याक म्हणटा CM सगळ्याचो हें सगळे समाज ताका लागतात, सगळे आमदार मंत्री लागतात आनी तो खंयच्या एका बारीक असल्या साद्या देवस्थानच्या हातूंत पडत हें म्हाका दिसना. कारण की पडप म्हणजे ते BJPक मारत आनी श्रीपाद नायकाक निवडून हाडपाची जबाबदारी पळय आहा न्ही ती CMचीच आहा. शेवटी CMाक निवडून हे CMची जबाबदारी आसता की 2 खासदार निवडून हाडपाचे जातले. आनी ह्यो जर उत्तर गोंयची सीट जर गेली BJPची ह्या प्रकरणाक लागून आतां तो दोश ताजेर वतलो. त्यामुळे म्हाका दिसता की CM हातूंत डायरेक्ट ना. आतां कितें जालें, CMचो मतदारसंघ म्हणटकीर पुलिसी मातशे भितात, एखादो ताचो मनीस आसूंक शकता, ते कार्यकर्ते आसूंक शकता अशें जाता. पण म्हाका तर दिसता की CM ह्या प्रकरणात डायरेक्ट खंय इनवॉल्व आसचो ना. बरें, किरण बाब, ताणें एक स्टेटमेंट केलो की श्रीपाद नायकान हरवळे प्रकरणान भुमिका घेवपाक जाय. हे आमी म्हणटना भंडाऱ्यांचे आदार दैवत्य म्हणटा हरवळे. जेन्ना हरवळे आदार दैवत्य म्हणटा भंडाऱ्यांचे तेन्ना श्रीपादाचेय ते आदार दैवत्य. आनी असलो जेन्ना संकट येता खंयच्याय परिवाराचेर, म्हणजे आमी भंडारी हो एक परिवार म्हणया, आमच्या आयज परिवाराचेर संकट येयलें जाल्यार भाऊ थंय दिसलो ना जाल्यार होय मोठो चर्चेचो विशय जाल्लो आहा. एक्चुली म्हाका उलोवपाचो नासलो, पूण हो सगळ्याक चर्चा जाल्ली आहा, भाऊ खंय आहा, भाऊ खंय आहा अशें. आनी कोणी तरी आतां तेंच्यांनी सांगलें ते तेंच्या कमिटीच्या मनशान तर डायरेक्ट उल्लेख केला की आमी हे फावटी मत मारचे ना. तो एक भंडारी समाजाचोच आमचो सुभाष किनळकर ताणें एक उलयल्लो आहा. सो अशें दुखला लोकांक. आतां त्या जाग्यार थंय भाऊ दिसलोलो, बेश्टो सुद्दां येवन आसलो, अरे बाबा अशें करचें न्हू, खासदार तूं केंद्रीय मंत्री, तुज्या भितर एक ताक आसपाक जाय, हांगासरल्या प्रशासनाकूय सांगपाक हें सारकें न्हू. म्हणजे कालचें प्रकरण जशें सावळबाब म्हणटा तेजेर हांव एग्री ना असो कित्याक म्हणटा सावळबाब हांवें थंय प्रत्यक्षान पळयल्लें आहा. जे पुलीस असले ते आमचे भंडारी समाजाक भायर काडटा देवळांसून.
आनी तांकां भितर तांकां सपोर्ट करता. म्हाजें एकच म्हणणें कितें आपूण CM आसा अशें म्हाका दिसना म्हणटा पळय तो Direct. हांवूय म्हणिना CM आसा काय कोण आसा, प्रशासन आहा, प्रशासन चलयता कोण, प्रशासनाचो मुखेली कोण. तुमी बरें जालें आयज केंद्राक बरें जालें की नरेंद्र मोदी श्रेय घेता काय ना. कांय गोश्टी हांगासर बऱ्यो कांय गोश्टी जाल्यो की मुख्यमंत्री श्रेय घेता काय ना. गोंयांक जर कितें आतां फाटीं पणजे सिटी स्मार्ट सिटी बरी म्हणून एवॉर्ड गावलो. स्मार्ट सिटी कसली ती आमकां खबर आहा, पूण तो एवॉर्ड घेवपाक हो गेलो काय ना, आमचो मेयर गेलो काय ना. सो बरें जाता तेन्ना तुमचें आनी वायट जाता तेन्ना दुसऱ्याचें. तो मतदारसंघ खास करून मुखेलमंत्र्याचो आहा. म्हाकाय अशें हांव म्हणिना की मुखेलमंत्री डायरेक्ट तितून आहा वो ना, पूण कालचे प्रशासन होम मिनिस्टर तो आहा. येस इतलेशे लोक येवन बरें त्या लोकांक ताकद खंयची येयली जी 1,500 लोकांच्या फुड्यान एक 60-70 लोक येवन उबे रावता, अशे बोडयो घेवन दाणे घेवन येता बायलां. खंयची ताकद येयली, कोणाची ताकद येयली. राजकीय पाठबळ आसल्या शिवाय असल्यो गोश्टी घडोवंक शकना. हेका लागून सरकार हेच्या फाटल्यान आहा, हें ठाम मत म्हजें आहा. सरकार आसा म्हणजे मुखेलमंत्री सरकार न्हू. सावळबाब, आतां हातूंतल्यान आमी आमच्या मूळ प्रश्ना कडेन येवया. राजकीय भंडारी समाजाचें अस्तित्व. आज भंडारी समाज जर येदो व्हडलो आसा, एक लक्षात घेयात, पर्रीकार जेन्ना आशिल्लो BJPन तेन्ना भंडारी समाजाच्या उमेदवारांक चडांत चड तिकेटी दिवप, इतलेंच न्ही तांकां जिखून हाडपाची, निवडून ताणें हाडलें न्हू. अशें की कांय नांव आमी वळखनाशिल्ले अशे लोक भंडारी समाजाचे प्रतिनिधी विधानसभेन बसपाक लागले. आतां आज परिस्थिती कितें आसा BJPची? न्ही आत्तां BJP आजचे चांगला पळय 2 आमदार आहात भंडारी समाजाचे. हय, आतां मांजर मतदारसंघात जीत आसा तो आतां भोवतेक BJPच्या वाटेन पावत आयला. बरोबर निवडणुकी पयलीं तो ही विल बी क्रॉस अशें दिसता म्हाका. बरोबर. बाकीचे मतदारसंघ पळया न्ही, त्या मतदारसंघात आमच्या समाजाचे 2-2, 3-3 लिडर आहात. आनी ते कितें करतात, म्हाका तिकेट जाय, तुका तिकेट जाय अशें करून. सो तूं म्हणटा की हो BJPचो दोश न्ही, तुमच्या समाजान लिडर चड जाल्ल्यान मतां फुट्टात अशें तुजें म्हणणें आहा? न्ही चड जाल्ल्या कारणान न्ही की प्रत्येकाचे पळय जेन्ना पार्लमेंटाची नॉर्थ गोवाची सीट डिस्कशन चालू जालें, हय, दयानंद सोपटे आनी दिलीप पवळेकर दोगांनी आपले क्लेम घातले आनी तांणी दोगांची भाऊचे खूब टिका पिस्तूल केली. बरोबर शेवटी तिवूय भंडारीच न्ही ते. बरोबर. आतां श्रीपाद नायक आमचो सिनियर लिडर, बरोबर. पंचायत खासदार आहा तो, मंत्री आहा, सगळ्या गोव्याचे तो एक टर्म खासदार आसलो, बरोबर. आमदार आसलो. त्यामुळे ताणें मातशें तो विचार केलो ना, बाबा हो म्हणून आमचो सिनियर आहा, त्या विरुद्ध आमी कांय उलोवचें न्ही, मागणी करा तुमी. पॉलिटिकल सिस्टमान भितर एक संघर्श सतत चलता. हय तो चलता म्हणून पॉलिटिक्स सामकें बरें ताजें आनी तमान्यो आसता न्ही. न्ही पण किरण बाब, BJP भंडारी समाजाक न्याय दिता? हांव चड डायरेक्ट तुजे कडेन येता. तुवें जें सांगलें म्हणजे हय. पर्रीकर आसतना ज्यो कांय गोश्टी घडलेल्यो आनी पर्रीकरान जे भंडारी समाज बरें एक नेतृत्व तयार जावचें आनी बरे लोक तयार जावचे अशें म्हणून भरपूर तिकेटीय दिल्ल्यो. तितूंतले आमी म्हाका दिसता हांवूय आसलो 12 विधानसभेन 6 जाण आमी निवडून येयल्ले. तुका तर इतलें हांव जाणा की मडगांव एक मिटींग चलताली, पर्रीकर भाशण करतालो, इतल्यान सर्वे करपी एका मनशान फाटल्यान येवन सांगलें, सर आपल्याक थिवी मतदारसंघाचो सर्वे रिपोर्ट आपल्या हातांत येयला. आनी तेन्ना सर्वे थिवी सामको आमदार आशिल्लो तांचो, सदानंद शेट तानावडे. आनीक त्या रिपोर्टान ताणें सांगलें की ह्या रिपोर्टान आयला किरण कांदोळकार इज लिडींग. थंयच खंय ताणें सांगलें किरण कांदोळकर तिकेट डिक्लेअर केला. सो हेचे पळय म्हणजे पर्रीकाराक एक शास्त्र आशिल्लें, सर्वे करतालो, लोकांक मेळटालो, तो जिखून येवपाचे नदरेन एक स्ट्रॅटेजी तयार करतालो. बरोबर. सो आयच्या परिस्थितीन BJP भंडारी समाजाक न्याय दिता? आयच्या टायमार सांगपाक वायट दिसता म्हाका, जे सावळबाब म्हणटा की 2 आमदार हितून आहा, आमचे विधानसभेन आहा सद्या, 2य मंत्री आहा. वायट धरचें न्हू तेंच्यांनी आनी आमच्या समाजाचे कोणी. तेंची बरी एज जाल्ली आहा, फुडलें इलेक्शन ते कॉन्टेस्ट करतले वो ना, हितूनय व्हडलो दुबाव आहा. कित्याक एजी प्रमाणे हांव म्हणटा अशें कांय न्हू, आजुनूय काम करतात ते. सुभाष शिरोडकर आनी रवी नायक आजुनूय काम करता, पूण हेज्या फुडें कितें? सो हो विशय आहा. आनी आयचें जें नेतृत्व आहा भारतीय जनता पार्टीचें, तांकां खंयसरूच भंडारी समाजाचेर ते व्हडलेशें पडलेलें ना. ते खाली भंडारी समाजाक यूज करता, आपल्या कामा पुरती यूज करता आनी मागीर सोडून दिता. कारण तांकां भंडारी समाजांतलो कोणूच फुडें सरलेलो नाका, जेणे करून आमचें पॉप्युलेशन जें आहा सुबेस आहा. दुख्खाची गोश्ट आहा, दुख्खाची म्हणची पडटा म्हाका की फाटली
63 वर्सां जाली आमी स्वतंत्र जावन आनी ह्या 63 वर्साच्या काळान भंडारी समाजाचो जर मुखेलमंत्री जाल्लो आहा हो फक्त 13 म्हयने हो रवी नाईक जाल्लो. हेच्या उपरांत आयज मेरेन जो आमी म्हणटा 1/3 पॉप्युलेशन ऑफ आमचें आहा सादारणशे आमी 15 लाख जर आयज पॉप्युलेशन म्हणटा जाल्यार 5 लाख आमी क्लेम करता भंडारी आहा म्हणून, जाल्यार भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री अजून कित्याक ना हो प्रश्न प्रत्येक भंडाऱ्याक पडलेलो आहा. म्हाका परत हांव तुका सामको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता. फक्त बीजेपीकच कित्याक दोशेन दिवया? काँग्रेसी कडेन भंडारी समाजाचो नेतो वयर काडपाची स्ट्रेटजी ना. आतां पळय तांचे कडेन सावथ गोवान भितर गिरीश चोडणकर हातपांय हालयतालो, ताका तिकेट डिनाय दिली ताणें. सो हें कितें? सगळ्यो राजकीय पक्ष भंडारी समाजाक ड्यू क्रेडीट कित्याक दिनात? न्ही, भंडारी समाज कितें जाला, आमी एक संघ जर सारके आशिल्ले न्ही जाल्यार ते दिवचे पडटले तांकां. आनी दुसरें कितें जालां, खंयचो राजकीय पक्ष आसता पळय तो तूं भंडारी समाज आतां पळय आम आदमी पार्टीन गेले, भंडारी समाज गोंयांत मोडलो म्हणून, पूण कितें तांणी जालें शेवटी कितें, तांचो एकटोच आमदार 2 आमदार जाले, ते बी सावथाचे, नॉर्थ गोवा कोणूच आयलो ना. नाही, पूण हांव म्हजो तूं एक राजकीय निरीक्षकय बी. हय, आतां अमित पालेकार हो सांताक्रूज उबो रावलो. सांताक्रूज भंडारी समाजाची खूब मतां आसा. पूण थंय जिखून आयलो रुडॉल्फ फेर्नांडीस जिखून आयलो. मडकय मतदारसंघ घेवया, थंय श्रीपाद नायक येदो व्हडलो तुमचो लिडर, ताचो पराभव कोणें केला? सुदीन ढवळीकरान केला. करेक्ट. अशी कितलीशीं ग्लॅरिंग उदाहरणां आहात. न्ही, श्रीपाद नायक पडलो पळय हय तेन्ना विधानसभेत, हय ताका बीजेपीच्या लोकांनी पाडलो. तुमी कोणें पाडलो हो प्रश्न केन्नाच राजकीय हातून येना. तो पडलो. हय, जेन्ना तुमी अपेक्षा करप आसता बीजेपींतले भंडारी समाजान पाडले, ओके म्हणपा जाता, पूण बीजेपी पाडटा म्हळ्यार कितें? बीजेपी भंडारी समाजाचें प्रभुत्व आसा? ना न्ही. ना. आनी तेन्ना तर बीजेपीचें नेतृत्व सारस्वत करतालो. तर सारस्वतान भोवसंख्य भंडारी समाज मतदार आशिल्ल्या नेत्याक पाडलो, कारण मडकय भंडारी समाजाचें नेतृत्व चड आसा, मतदार चड आसात. सो तो हांव म्हणटा तें अशें की येदे व्हडले प्रभाव, दोगी जाणां म्हजो प्रश्न तोच की तुमचे कडेन एक राजकीय शक्ती अत्यंत स्ट्रॉंग कित्याक जायना? आमी हेजेर खंयचेच राजकीय म्हणजे ती मागीर काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, वो बाकीच्यो खंयच्यो पार्टी आसूं, आमी तांकां दोश ना दिता म्हाज्या हिसपान. आमचें स्वताचें आत्मपरिक्षण आमी हें करपाचें आहा, विचार करपाची गरज आहा आनी एकी करपाची गरज आहा, जे आयज स्लोली भंडारी समाजान घडात येयल्ले आहा. आयज स्लो भंडारी समाज हो विचार करपाक लागलेलो आहा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक भंडारी समाजाच्या मनशान, प्रत्येक तो मागीर भुरगो आसूं, महिला आसूं किंवा पुरुश आसूं, हेंच्यांनी आयज प्रखर विचार करपाचो गरज आसा आनी तांकां ही संदी मेवळ्ळी आहा. हे विचार करतात. हांव म्हणटा 17च्यान विचार करतात. परत हांव तुका एक राजकीय निरीक्षक म्हणून म्हजो प्रश्न, तुमचे कडेन अशें स्ट्रॉंग नेतृत्व कित्याक तयार जायना? आज जे पळय भंडारी समाजाचे पळय नेते म्हणून पळय पळयतात, तांकां न्ही तुमचो सामान्य मतदार पातयना, तांचेर ताचो विश्वास ना असो म्हजो आरोप आसा. इतल्या खातीर विश्वास ना कारण ते फक्त आपले पळयतात. भंडारी समाजाच्या मेन फुडाऱ्यांनी फक्त आपले स्वताचें राजकारण केलां. तांणी सांगात म्हाका, काँग्रेस फुटली, रवी नायक जेन्ना फुटलो पळय तेन्ना जे आमदार फुटलेले ते बहुसंख्य भंडारी आसले. बरोबर. ते आमची एक लोकांची एक प्रतिमा आसा पळय, अरे हे भंडारी समाजाचे लिडर सगळे फुटपी, इन्क्लुडींग भाऊसाहेब बांदोडकराचे विरुद्ध पळय जे बंड जालें, ते भंडारी समाजाच्या नेतृत्वान केलें, पूण तें नेतृत्व सोंपलें मागीर. हय, भाऊसाहेबाचो येदो व्हडलो करिश्मा आशिल्लो, ते नेतृत्व परत तांकां तिकेटी मेळ्ळिना. तांचे आमदार वाडले. एक्झॅक्टली. हे म्हणजे नवो महाराष्ट्र गोंयचो पक्ष निवडणुकीचे हातून रिंगणान आसतना मगोचे पक्षाचे आमदार चड निवडून आयले, 2 वाडले. हय, कारण कितें तेन्नाचे KB नायक हो आमचो सगळ्यान व्हडलो लिडर. बरोबर. सगळे मानता ताका आनी बरो विचार करता सगळो, पण ताका जमलें ना तें, कारण की लोकांचो विश्वास नासता. ते म्हणटा धड ना हे. तोच ताजोच प्रश्न घेवन हांव मुखार वता की नेतृत्वा बद्दल लोकांच्या भंडारी समाजाच्या मतदारां भितरच दुबाव आसा. तुवें म्हणलां कांय जाण जाणटे जाल्यात म्हण आतां. सो हें आतां चर्नींग जें पळय जावपा जाय की फक्त एक विचार केलो म्हूण जायना की भंडारी समाज चड आहा आमी एकठांय येवन मत दिवया. एक पावरफूल नेतो लागता, पावरफूल फुडारी लागता जो तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन मुखार वतलो. हे बरोबर आहा, पूण म्हाज्या हिसपान जावपाक शक्यता आहा येणाऱ्या काळान कोण ना कोण फुडाकार घेतलोच
आनी घेवपाकूय जाय. आनी म्हाका दिसता हो विश्वास संपादन करप म्हणजे तुवें म्हटलें भंडाऱ्यांक उडयले म्हणजे जसो श्रीपादाचो मडकयचो विशय काडलो. Exactly. पॉप्युलेशन सगळ्यान सुबेज आमचे भंडारी समाजाचे आहा आनी तरी आसतना एक ब्राह्मण समाजाचो मनीस जाका खूब कमी मतां आहात. हय कमी मतां आहा आनी तो ताका थंय उडयता. म्हणजे ही एक विचार करपाक सगळी हे भंडारी समाजान आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा. हांवें तेंच सांगलें न्हू की आमी स्वता आयज हो विचार करपाची गरज आहा. तुमचे प्लॅटफॉर्म आयज हेच्या थ्रू सुद्दां एक मेसेज वेगळे तरेन हांवें तुमकां हे प्रश्न विचारले एक सामाजीक नदरेक ना. आनी हांव सदां मानता की जे समाज प्रबळ आसात न्ही तांचो राजकीय हिस्सो तांकां मेळपाकूच जाय. कारण ना जाल्यार असंतोष निर्माण हांवें जातलो. सांगलें न्हू आमच्या समाजान हो विचार करपाची गरज आहा. जेन्ना आमी 5 लाख पॉप्युलेशन आहा म्हणटा आमचे म्हणटात 5 लाख अजून सर्वे जाल्ली ना सारकी तरी आमी 4.5 लाख आहा. तरी आसतना एक व्हडलो हिस्सो आहा आमचो गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघान कमीत कमी 2.5 ते 3 हजार मतां आहा आमची कमीत कमी प्रत्येक मतदारसंघात. खंयचोच असो मतदारसंघ ना जितून आमचे अस्तित्व ना. आमी सगळे 14 मतदारसंघात आमचे बहुसंख्यक मतदार आहात. 14 न्ही 14 14 मतदारसंघात म्हणसर चड आहा. सो आतां तुवें कितें पळय आतां शिरोडा आहा महादेव नायक सुभाष शिरोडकर मानराय दयानंद सोपटे विरुद्ध जिता गावलकर. नाही पण तुम्ही आता म्हणले पळय बरें महादेव विरुद्ध सुभाष शिरोडकर हय. पूण थंय फाटल्या एका इलेक्शनाक दीपक ढवळीकारान जी पळय मतां घेतल्यात हय. तो जिखपा कडेन पाविल्लो. एक वागडे पावलो. सो हें सगळें जे पळय हांव म्हणटा चर्निंग एक नेतृत्व भंडारी समाजान एक सामकें एक स्ट्रॉंग नेतृत्व येतलें असो तुका विश्वास आहा? येतले आयज ना फाल्यां येतले. येतलें. म्हाका तर तुका काय कितें दिसता? हळवळ्यान जें कितें घडलां पळय हम्म. ते पर्यंत अदीक चिगळ न्ही तर जाल्यार भंडारी चालो. समाज हय. सामको एक जातलो हय. आनी फुडले विधानसभा निवडणूक ताचो परिणाम लोकसभा निवडणूक जातलोच. हय. पण त्या शिवाय फुडली विधानसभा निवडणूक येता पळय हय. तेन्ना सुद्दां भंडारी समाजाचे किमान 8 ते 10 आमदार निवडूंक येवंक शकतात. थँक्यू. ह्या तुज्या आशादायी निवेदनाचेर हांव आमची कार्यावळ सोंपयता. आमी सदांच म्हणटात की हांवें म्हणलें तशें चर्चा आमी कित्याक करतात? चर्चा आमी करतात की सामाजीक चर्निंग जावचें एक देवाण घेवाण जावची एक सुसंवाद जावचो. कारण राजकारण म्हळ्यार कितें? राजकारण म्हळ्यार फकत पॉप्युलिटी किंवा राजकीय पक्ष पळोवन मत मारप न्ही जाल्यार सामाजीक नदरेन वेगवेगळे समाजाचो पळय हिस्सो आसा तो तांकां मेळपाक जाल्यारच सामाजीक एक परिवर्तन घडटलें. ना जाल्यार धुसफूस वाडटली असंतोश वाडटलो. म्हाका दिसता आयच्या चर्चेचो पळय जो कितें मुद्दो आशिल्लो तो आमी योग्य मुद्द्याचेर पावल्यात आनी इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. किरण बाब तुमी मुजरत ह्या कार्यावळीन आयले आनीक गुरुदास सावळ जे पत्रकार एक विचारवंत तुमी दोगूय जाणांनी परखड मतां व्यक्त केली अशें हांव मानता. तातूंतल्यान कितें तर घडलें जाल्यार गोंयच्या राजकारणान एक नवी फांतोड उदेव लायली अशे तरेचे आमी करूंक शकतात. आमकां खूब बरें दिसता घडलें जाल्यार. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतकाक आज 33 वर्सां पुराय जाता म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो 19 ओबीसी गोंयचे संस्था आसात तेंचे वतीन जवळ जवळ 60% लोक ओबीसी गोंयान आसात. आनी ओबीसी हो आतां संपादका कडेन उलयलां हांव मोठो घटक. गोमंतक जर पेपर जर कोण वाचता जाय ते ओबीसी लोकूच चड वाचतात 19 जातीचे. आनी तितले स्पेस आमचे विशय जो आमचेर अन्याय जाता ते गोमंतकाक सदां